हरे कृष्ण सगळ्यांक श्रीकृष्ण लीला म्हणून मेगरे पेजांत स्वागत करता. आज हांव सांगू वता एकादशी दिवस तशीची एकादशी व्रत हाजे महत्व तशीची ताजी एक काणी. एकादशी इज किंग ऑफ ऑल व्रतां म्हणत सांगचे. जैननी महर्षिक व्यासमुनीन एकादशी महत्व तशीची व्रत काढल्यार आशिल्ले ते गुण ते काणी जाल्ल्यार आशिल्ले दोष सगळे सांगून दिवचे. ब्रह्मांड सृष्टी आरंभ करतना आदिनारायणो देवाले योग सिद्धीरी ब्रह्मदेवाक सृष्टी करचे. ब्रह्मदेवाक कसले कै कशी सगळे सृष्टी करका म्हूण ते मनाक दिसोचे बुद्धींत दिसोचे श्रीमन्नारायणात ते देवान दिल्लेले ज्ञानात कीत बुद्धी प्रवर्तन करून ब्रह्मदेव एक एक सृष्टी करता. अशी लायक चंद चंद सृष्टी करता असतना ब्रह्मदेवाल मनांतू एक दोष चढता. ते दोषान चुकून एक नेगेटिव्ह एनर्जी उद्भव जाता. तांत चुकून आता पापी मनशान सृष्टी जावची. पापी मनशाक पापासूर म्हणून सांगताची. पापासुरा सृष्टी करू कशी ते एक दोष मना दिस ब्रह्मदेवाल मना दिसतले देवान जाता. कसं कितें म्हळ्यार भुमींतू पापी जावन आशिल्ले जनांगेल करना नातल्यार मनांतू पाप बरलेले जनांगेल करना आनी काही पाप करचे आशिल्ले ते टेंडन्सी दिसोच्याक आतां पापासुराक देवान सृष्टी केलेले. अशी आशिल्ले जनांक लायक दंडना नातल्यार शिक्षा दिवच्याक आतां देवान धर्मदेवा जावन आशिल्ले यमधर्माकय सृष्टी करची. अशें आसतना सर्व परिवार देवांकय नाको रोक भोंवचे चंद्रावती गोंचे नंदी जंगाले पूत जावन मुरासुरान जन्म घेवचे. अति कठीण जावन आशिल्ले पाप कोरून 14 लोकय तागेले कंट्रोलारी आणत मुरासूर भोंवत आसा चिंता. सर्व देवय सूर्यदेवय अग्निदेवय वर्णदेवय वायुदेवय अशे सर्व देवय सर्व डेमिगॉड्सय निपून बसल्यांची पाप बरलेले एक असुरत मुरासूर. कोणाकय मुरासुराक निग्रह करूं की ताका रडाय मारूं की आशिल्लें धैर्य ना. अशें आसतना सगळे देवूय नारायणा लागीं येवन तांगेले ते एक दुख्ख सांगताची. देव कसं करता म्हळ्यार सर्व देवांकय कुडसून मुरासुरा लागीं वता रडाईक. अशी 1000 वर्स युद्ध करतांची देव आनी असुर जावन. कशी सकट पळयल्यार मुरासुराक निग्रह करूं जायना म्हळ्यार तितलेय पाप आनी स्ट्रॉंग जावन आसा. अशें आसतना देव लेखता अशें युद्ध केल्यार समज येवची ना. एक स्ट्रॅटजी चेंज करून पळोवया म्हणून. अशें देव कसं करता म्हळ्यार उलयना अशें बद्रीक आश्रमान तुले हिमावती म्हणलेले एक केव आसा 96 मायल डायमिटर आशिल्ले ते केव ताचे भितर एक वता. हे मुरासुरूय पळयता. मुरासुरूय म्हाक्षी वता. देवांक गेल्यान तूं मुख्य जावन आशिल्ले देवत श्रीमन्नारायण ताना हे देवादिश मारल्यार मागीर सर्वय मेगेले हातांतू म्हूण सगळे अशी लेखताची वता म्हाक्षी वता देवाले. देव कसं करता म्हळ्यार ते गुहेंत वचून योग निद्रेंत वता. अशी न्हिदून आशिल्ले ते देवाक पळयतना मुरासुराकय खोशी जाता. युद्ध काय करना अशें वचून हे न्हिदल्लाक थंय दिश्मान सोडया म्हूण लेखतांनी वचून तागेले आयुध काडून हात उखलतनाकय ते योग निद्रेंत आशिल्ले ते देवाले योगशक्ती देवी जावन आशिल्ले एक देवी देवाल हृदय सुकून भायर येता. भायर येवन एक पेट्टाक ते मुरासुराल हाता आशिल्ले सर्व आयुधय तुग घालयता. ते देवी लागीं रडाईक वतानाय देवी व्हडले एक शब्द करता. ते हुंकारान 14 लोकय भिवन वता. शब्द करून एक पेट्टाक मुरासुराले गळ आनी आंग विंगडकोंड दवरता. ते देवीन ते वेळार केल्ले ते शब्द आयकून योग निद्रे आशिल्ले देव उठयता. देवान उठयतना ते देवीन ते मुरासुराक निग्रह करून आशिल्ले पळयता. चांद्र म्हयन्याचे 11 दिवस 11th डे जन्म घेतिल्ले हे देवीन. ते देखून हे देवीक एकादशी म्हणून देव नामकरण करता. असं अनुग्रह जाय म्हणून निमगिता. पापी मनशाले अंश जावन आशिल्ले मुरासुराक दिवश मारून 1000 वर्सां लागीं हे 14 लोकांतूय जत्त आशिल्ले ते पापाक अंत केल्ले हे देवी सांगता. हांव जन्म घेतिल्ले देवाल हृदयान चुकूनात. आयचे दिवस मेगेल उडगास काडचे तशीच देवाल उडगास काडचे जनांक सर्व पापांचो चुकूनय मुक्ती दिवका आनी
विष्णु पाशद आंगेल उट्टू वैकुंठाक पौच आशिले अनुग्रह दिवका देवाले पाय धरता तथास्तु मळल कूडले देवी ते एकादशी देवी देवाले हरदेन तुकची वत्ता आमगे सुत्तू आजी चळित लेक्कंक पापानत ते पापासुराले आंग केला म्हळ्यारी गुरुकची दिवस मरचे जनांगेल पाप गुरु पत्नीक भोग करचे जनांगेले पाप अन्नम्म दिवस मरचे जनांगेल पाप बैलेक दिवस मरचे जनांगेल पाप बमणाक दिवस मरचे जनांगेल पाप ಸ್ವಂತ ಚೆಲ್ಡುವಾಂಕ ನಾಕೂರು ದಿಶಿತೆ ಜನಾಂಗೆಲ್ ಪಾಪ ವಿಂಗಡ್ ಜನಾಲ್ ಬೈಲೇಕ ಬೈಲೆ ವೈರಿ ಕೂಶಿದವರ್ಚ ಜನಾಂಗೆಲೆ ಪಾಪ ತಶಿಚ ವಿಂಗಡ್ ಎಕ್ಲಿಲ್ ಬಮ್ನಾಕ ಮೇಳ್ಕ ಮುಲ್ಲೆಚ್ಚ ಜನಾಂಗೆಲೆ ಪಾಪ तशीची गायक दिवस मरचे जनांगेल पाप स्ವಂತ दुवेकची भोग करूक दिशे एकलाले ते मना पाप तशीची आवसू वैरी कामासक्ती दिशे तसले पुत्तांगेले ते पाप स्वप्सूक तंगेले आस्ती वैरी आशिले कुशीन मोग करचे चळडुवांगेल पाप अधिकार नत्तिले संपाद्य वैरी आश दवरचे जनांगेले पाप प्राणी ಎಂಕ ನಾಕುರುಕ ನಲ್ಲ ದಿವಸ ಮರ್ಚೆ ಜನಾಂಗೆಲ್ ಪಾಪ ಶಶಿಲೆ ಎಕ್ಕಂಕ ಪಾಪನತ ते पापासुराले दोळो नांक ಮತ್ತೆ केसुगळो खंदो अर्ते अशी एಕ್ಕಂಕ पापानत कोर्नस काल वच्चित कीत मस्त नमने चेंजेस मनुष्यांकೈ येता ये सक्कड जल्लले सत्ययुगात त्याच्यानंतर त्रेतायुग जावन द्वापर युग जावन कलियुग येता द्वापर युगांतू स्वर्गारोहण करची वेळारी देवान सांगला कलियुगांतू पापासुराले पापक्रीडाचे ते शक्ती अति कठीण असतले म्हणून एक पंत आदिनारायण गरुड वाहनारी यमपुरीक वता कलियुगांतू अशील ते जनांगेले जनान करचे ते पापाक मेळचे दंडना कशी सकडे म्हणून पळचाक भूमीन तुले पाप केल्यार मनशांक शिक्षा दिवचे जागत यमलोक यमधर्माक देवा पळयतना खुशी जाता ओग्गे वचून पादपूज सक कोरनो सिंहासनारी देवा बयसून सांगता भूमीन तू कलियुग चलता आसना लायक मन शिलजन बरी सल्पत उणेत मिगेल काम दीस वत्ता वत्ता चढतस भूलोकांतू चढई वाईट मन शिलजनत पाप करतल जनत धर्माचे तिन्ही चक्रई गेल्ले एक पय्यानत धर्म वत्तस हे धर्माचे तिन्ही पाय म्हळ्यारी तपस दान शुद्धी हे तिन्ही कलियुगांत शिलजनांक ना एक पय्यारत कलियुगांत धर्म चलतस ते पायू सत्यत द ट्रूथ देव सांगता कलियुगांतू तशीच आसतले सज्जनै सद्बुद्धी आशिले जन बरी सल्पत आसतले बरी सल्प जनांकत वैकुंठ येवच्याक मेगेलगी येवच्याक जत्तले तदनत एक तेंका सुकून कसकी एक ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ शब्द ऐकता रडचे ऐकता कसे शब्द ते म्हणून देवान पळयतना पाप केल्या जनांगेला आत्म ते तांकां मेळचे ते शिक्षा भोगचे ते दंडना भोगचे वेळारी रडचे शब्द ते ऐकलेले आत्माक त्यांनी केलेले कर्मफल आता कीत दिवचे ते शिक्षा पळोवन देवाक बेजार जाता सर्व चराचरांकय सृष्टी केलेले देव आणत तशेंच जाल्यारी आमगे सर्व जनांगेले आणू देवत चेडुवांनी चुकी केल्यारी आणम्मा तांकां शिक्षा दिता जाल्यारी ते शिक्षे भोगून चेडवान रडची पळयल्यारी खंयचे अन्न नम्माक ते पळोवन सैसून रब्बू जत्वे ना नवे तेचत हांग देवाकय दिशील ते बेजाराचे अर्थ देवालेची चेडू वत हांगा हे शिक्षा भोगून वळवळत आसची तदना ते बेजारारी रप्तना देवाल मनान तूं आयले ते एक योगशक्ती देवी जावन आशिल्ले एकादशी रूपत देवू यमधर्माकय यमधर्मू पापियंकय एकादशी व्रताचे ते एकादशी देवीले काणी तशीची महत्व सांगून दिता आनी हे व्रत काणू सर्व पापान सुकून मुक्ती मेळणू हे दंडने सुकून मुक्ती जेवच्याक आशिल्ले वाट सांगून दिता हे पळयतना पापी मनशाक कोप येता सर्व नमने पापय कोरून एकादशी व्रत काडताची जन पापा सुकून मुक्ती मेळटा तांकां अशी करतना मिगेले गती कसले म्हणून देवाला वचून निंबिता म्हाका सृश्टी केल्लेची हे देवान
मना पाप आशिल्लांक गेले मनान तूं आनी खंय पाप करूं आशिल्लें ते एक टेंडन्सी दिसोच्या आतां म्हाका सृश्टी केलेलें आतां म्हाका कामना सक्कळ जणी हांव तांगेले मना सगळे पाप दिसयता जाल्यार तांणी सगळे वचून एकादशी व्रत करताची सर्व पापा सकून मुक्ती जाताची. एकादशी दिवस म्हणल्यार म्हाका ते भंय येता खंय वचून पुंबय सुका म्हणून म्हाका कळना. समुद्रा चमकलारी रान्ना चमकलारी गुड्डे वयर चमकलारी खंय चमकलारी म्हाका पुंबय सुजा जायना म्हाका भंय येता जाल्यार म्हगेले जन्म व्यर्थ जातले आनी हांव भुमीन तूं वास करचें अगत्य आस म्हूण म्हाका दिसना म्हूण सगळे पापा सर वचून देवा लागीं सांगता. तदां देव सांगता तुगेलें दुख्ख म्हाका मनावता आस. एकादशी व्रता दिवसू धान्य खावचे जनांगेल मनान तूं तुका हें येता इतलें म्हळ्यार ते दिवसू तुका धान्याचे भितरी वचून निपुंबशें येता. धान्यां भितर बैसून तुका तुगेलें कर्म कर येता. कोण पळय एकादशी दिवसू धान्य खाताची तांगेले मनान तूं चोवणू तुका तुगेलें कर्म कर येता म्हूण सांगता. कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी तशी एक म्हयनेन तूं दोन एकादशी अशी एक वर्साक 24 एकादशी येवचे. एक एकादशीक एक महत्व आसा. एकादशी व्रत सूर्यचे दशमी दिवसू सूर्यास्तमया नंतर येता. दशमी दिवसू एक वेळू तांदळा काण खावन आमी आसुका आनी सूर्यास्तमया नंतर कसले खावच्या नजे. एकादशी दिवसू सगळेची आमी कसले खावच्या नजे. द्वादशी दिवसू व्रत रब्बोचे एकांक वेळ आसता. एकांक जागेरी एकांक नवनेर येता. एकांक जागेर कशें म्हळ्यार द्वादशीचे पूजा सकणीचे देवस्थाना जाता तेजे नंतर तीर्थ घेवन व्रत रब्बो येता. जाल्यार एकांक जागेरी व्रत रब्बोचे टायम आसता त्या टायमार व्रत रब्बो येता. व्रत रब्बोचे म्हळ्यार तुळशी घालून उदक पिवन घरान तूच आमकां व्रत रब्बो येता नातल्यार देवस्थाना वचून तीर्थ घेवन व्रत रब्बो येता. तीन रितीर आमकां एकादशी व्रत काडयता. एक उद्दाताय पिनाशी निर्जल जावन आशिल्लें एकादशी. दोनीचे कशें म्हळ्यार उद्दा पिवेत विंगड कसलें खावचें ना उद्दा बरी उद्दा पिवन आशिल्लें व्रत आमकां काडयता. तिनीचे दूद आनी फ्रुट्स खावन विंगड कसलें खावचें ना दूद आनी फ्रुट्स खावन आमकां एकादशीचें व्रत काडयता. तें आमगेलें आरोग्या तकीत आमगेलें मना दिश्टी तकीत आतां आमी तें करता जालें. व्रत सूर करतना एकादशी दिवस सूर्योदयाचे 2 घंटे फुडें अशें ताका आतां ब्रह्ममुहूर्त म्हणचे ते वेळार उठोवन दिव जळोवन देवा लागीं सुरवेची प्रार्थना करता. देवा आज हांव एकादशी व्रत काडूं वता आसा तें चंदायन पुर्ती करूं कितें म्हाका अनुग्रह दिवका सांगून पांय पळोवन आमी एकादशी व्रत सूर करता जालें. आनी एकादशी व्रतान तूं कसो सकाळी सॅक्रिफायस करयत तितले सकाळी आमी कर काम आतां सांगचें. ते दिवस न्हिदूचे नजे म्हळ्यार दनपारचे न्हीद करचे जन आसतले जे तांणी न्हिदूचे नजे आनी रात्री तुमकां कितले वेळ न्हीद दनाशी बैसूं जाता तितले दनाशी बैसुका. आनी कसले विंगड कसले रुल्स तुमकां कोणें सांगनाची जेवचे एक दिवस देवा कितेरी कांड वरका आमी इतले एक वर्सान 365 days आसा तांतू एक दिवस देवा कितेरी दवरका. आमगेलें एंटरटेनमेंट सकाळी नक्क म्हूण दवरून देवालें नामस्मरण करताची नाजाल्यार काणी वाजीतची नाल्यार काणी आयकताची अशी देवालें सेव करताची एक दिवस ताका तर एकादशी व्रत म्हणून सांगचें. एक समेरी हे काणी आयकतना आत्तां चेडवांक हे सगळें वय विंगड काम कांय नावे म्हूण सगळें दिसू पुरो ते देखून तांकां कितें जावन एकादशी व्रताचें सायंटिफीक जावन आशिल्लें एक सायडाय सांगून दिता. आमगेलें आंग केला 24 तत्वान येता तांतू इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले 16 तांतू 11th 11 तत्वत मन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन ये मन ज्ञानेंद्रियाकय कर्मेंद्रियाकय कंट्रोल करचे. 11चे मनाक कंट्रोल करचे तर 11th दिवस जावन आशिल्ले एकादशी व्रतान तुलानय उद्देश करचे. मन कंट्रोल करता जाल्यार बुद्धी आमी कंट्रोल करता जाता नातल्यार समप्रवृत्ती करता जाता.
बुद्धी समप्रवर्ती करका जाल्यार आमी खंयचे खाणे कंट्रोल करता. पंचकोशांत आमगेले आंग निर्माण केला. तंतू अन्नमय कोश उत्तेजन जेवचे आमी खंयचे काणान तुलानत आमी कसपले खताची ताजे एनर्जी तुलानत अन्नमय कोश उत्तेजन जेवचे. ये एनर्जीत ज्ञानमय कोशांत वचून ते ज्ञानमय कोश उत्तेजन करचे. ये ज्ञानमय कोशांत तुका ये एनर्जी पावच्याक अन्नमय कोशांत आशिल्ले एनर्जी ज्ञानमय कोशांत तुका पावच्याक 3-4 दिवस काडटा. ज्ञानमय कोशांत पाविले ते एनर्जीक कीत आमगेले बुद्धी प्रवर्तन जेवचे नातल्यार आमगेले आलोचन वच्चे. ते देखून सात्वीक जावन आशिल्ले खाण खावका म्हणून सांगचे. सात्वीक जावन आशिल्ले खाण आमी खाल्ले म्हणून जाल्यार आमगेले मन ते रितीर एक नॉर्मल जावन एक पोलायट जावन आशिल्ले एक रितीर आमगेले आलोचने आमगेले प्रवृत्ती आमगेले बुद्धी सगळी वच्चे. तेची आमी त्या वेळार रजोगुण तमोगुण आशिल्ले खाण खाल्ले म्हणून जाल्यार नॉन वेज की लसूण पियाव की सगळी खाल्ले म्हणून जाल्यार आमगेले बुद्धी नाजाल्यार आमगेले आलोचने ते कीत नेगेटीव एनर्जी क्रिएट करचे ते कीत आतां वतले. एकादशी दिवस एटमॉस्फेरीक प्रेशर बरी लो वता आसतलें बरी उण येता आसतलें जाल्यार अमावासी पौर्णमी दिसांतू 3-4 दिवस नंतर आशिल्ले अमावासी पौर्णमी दिसांतू हे एटमॉस्फेरीक प्रेशर मस्त चड आसता. हाजे एक सिंबॉलीक रिप्रेझेंटेशनात हाय टायड लो टायड सगळे समुद्रांतू अशें अंतरिक्षांतू मस्त नमने चेंजीस येवचे वेळात पौर्णमी अमावासी दिवस तदना अज्जे ये अमावासी पौर्णमी दिसाचे 3-4 दिवस पोड येवचे ये एकादशी दिवस आमी खावचे खाण लायट जाल्ले म्हणून जाल्यार लायट केल्ले म्हणून जाल्यार 3-4 दिवस नंतर हे ते खाल्लेले खाणाचे एनर्जी ज्ञानमय कोशांत पावचे वेळ ताका कीत आसता. तदना आमी एकादशी दिवस लायट जावन आशिल्लो फूड खावन ते एक व्रतार आसतना ताजे 4-5 दिवस नंतर ते अमावासी पौर्णमी दिसारी आमगेले आंगय आमगेले आलोचन आमगेले बुद्धी आमगेले प्रवृत्ती सगळे नॉर्मल जावन आसता. आमगेले आंगनी सुत्त आशिल्ली प्रकृती कितले रिलेट जावन आसा म्हणून पळयल्लो तुमी. हैंदव सनातन धर्म प्रकार आशिल्ले जीवन म्हळ्यार प्रकृतीक ते कीत प्रकृती ಒಟ್ಟು जावन आशिल्लें ताका ते कीत आशिल्ले दिनचर्येर आशिल्ले जिवनात सूर्य चंद्र प्रकृती ग्रहनिलय आमगेले आंग जावन रिलेट जावन आसा. ते देखून आमी जातक सका पळयतना ग्रहनिल पळोवचे कडेन आशिल्ले मस्त नमनेचे आमकां पळोवचें जायना तसले एक एनर्जी आमगेले आंगाक आनी मनाक इन्फ्लुअन्स करता आसा. देवाले वयली भक्ती आशिल्लो हांव म्हणून एक विश्वास अस जाल्यार एक दिवस कंप्लीट जावन देवा कितीर दवरून आमगेले अंगाच्या अंगा कितीरी मना खुशी कितीरी समाधान कितीरी एकादशी काडका. हे व्रतांतुल्यान आमी आमकांच येता मन आवरताची. नंतर हे व्रत काळार तुमकां मस्त दुड्डू की नातल्यार संपादी की तशें कसलें मेळटा म्हूण न्हय सांगचें. व्रतानामापि सर्वेषां मुख्यम एकादशी व्रतम म्हणून सांगलां. म्हळ्यार एकादशी व्रताचे फलाक कंपेर करूंक विंगड खंयचेय एक व्रताक जायना म्हणून सांगचें. हे आमकां देवा वयर आशिल्ले भक्ती तशीच आमी पडटा बुके मोल आमगेले आंगा फिटनस आमकां कितलें आमगेलें मना कंट्रोल करूं जाता हे सगळें हे व्रतांतुल्यान आमकां मना वच्चें. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.